सोर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाची भोवती सोमयता पोरचो लागू स्वर सोर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता परमेश्वर चलयता ताचे रासोलेंच मोगाचे परमेश्वर चलयता ताचे रासोलेंच मोगाचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो. तुमकां करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. मायरा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रोजारियो कार्दोस ताच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जॉस्नी रॉड्रिगीस आनी केलन डिकॉस्टा आनी मॅरी जोझफ आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जेनिफर सिक्वेरा आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता पेंटा मानुएल वाज आनी फामील, नाकेली आंजेलो पेरेरा आनी फामील. देवान ह्या कुटुंबाचे सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाग्योंत कुरियाकोस हो भारताचो पयलो दादलो भाग्योंत म्हूण पाचारलेलो तो सिरो मालाबार ह्या रायटांतलो. कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवया आमकां देव भाग्योंत दिता म्हणून. आनी भाग्योंत तांचें जिवीत आमचे मुखार जेन्ना आसा तेन्ना देवाचेर पातयेवन रावपाक आनीक आमचे मनशाळ्यो ज्यो आवंड्यो आसात, भोव करून संवसारी आवंड्यो आसात, ते दमावन दवरूंक आमकां शिकयता. तरी आसतना जायते फावटी आमी संवसाराचें मन घेवन चल्ल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोबेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो उपचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध. ह्या पासवान सदांच सांबाळ मारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुज्या भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्योन कुरियाकोस शावराक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर.
आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रितुमेर मनशाचें कोटेपण चड वाडलेलें म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनान वायटोवी चिंतनां गोळटात म्हूण सर्वेस्परान पडयलें. आपणे मनशाक रोचलो म्हूण सर्वेस्पराक सर्वेस्पोर चोडफोडलो आनी ताचें काळीज कोंतवलें. सर्वेस्परान म्हणलें, हांवें रोचला त्या मनशाक हे प्रितुमे वेलो नाच करतलो. तशेंच जनावरांक, जमनी वेल्या जिवाण्यांक आनी अंतरला वेल्या सुकण्यांक हांकांय नोपयत करतलो. तांकांय रोचली म्हूण म्हाका दूख भोगता. पूण नोये सर्वेस्पराक मानलोलो. तेन्ना सर्वेस्परान नोयेक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवान भितर सर, कित्याक हे पिणके मोदें म्हज्या दोळ्यां मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणा. सगळ्या नितोळ मोनजातींतल्या दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे. मेळ्ळ्या मोनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतरला वेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे पोरी तांची जात आख्खे प्रितुमेर नोपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो आनी प्रितुमेर हांवें रोचल्यान त्या सगळ्या जिव्या प्राण्यांक नाच करतलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे नोयेन सगळें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान प्रितूम भरली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोरनिपाट करात. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदकां वयर गाजता. दर्याच्या लारां ओसाडीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाज्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवून देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकूच साद गाजता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान सिंहासन मांडलां. सासनांक राजा कसो सर्वेस्पोर सिंहासनार बसला. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. उद्गाराक सगळें उबीं रावया. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. जो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy,
Sorvesporak soy, soy, soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शीस उंडे व्हरूंक पिसोल्ले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिटकायले, दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदींचे फुगी विशीं चोत्राय धरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात, देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना ओ उगडास धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? तांणी म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले करोण तुमी भरून काडले? आनी तांणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? तुमचें काळीज कुड्डें बी जालां? वो दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना? वो आयकना? वो उगडास धरना काय? भाबणीनो, आयज हीं उतरां शुभ वर्तमानांतलीं आमच्या काळजाक लागपाक फावो. शुभ वर्तमानांतलीं उतरां तशेंच आयच्या पयल्या वाचपान जें कितें आमी आयकलां, देवा विशीं आयज आमकां आयकूंक आयलां की सर्वेस्पोर चोडफोडलो. बरेंशें उतर हें, चोडफोडलो. आनीक ताचें काळीज खोंतवलें. देवाक चोडफोडूंक म्हणल्यार सारकें त्रास करूंक आनी ताचें काळीज खोतूंक कोणाक पदवी आसा? कोणाच्यान जाता? आमच्यान जाता, मनशांच्यान. पळय, आयज मनशां विशीं देव सर्वेस्पोर देव जेन्ना चोडफोडलो आनी खोंतवलो, ताचें काळीज खोंतवलें, तें मनशाक लागून. आनी मनशाक लागून म्हणटा तेन्ना मनशाचो खंयचो भाग? मनशाचें खोटेपण. मनशाचें खोटेपण इतलें वाडलां आनी दीस रात ताच्या मनान वायटवी चिंतनां गळटात. हीं 2 कारणां आयज आमकां पयल्या वाचपान दिल्यान. सर्वेस्पोर चोडफोडलो आनी ताचें काळीज खोंतवलें. असलीच चोडफोडणी आनी असलीच खोंत जेजूच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा. तो देव इतलें सगळें करता आनी तरूय पूण तो दुखी जाता. आनी दुखी जाता तेन्ना आपणाचेर कितें येवपाचें आसा, दोत्तले, कोश्ट दितले, खुर्सार मारतले, मारून उडयतले, ह्या कारणाक लागून न्हू. हें कारण ही वस्त जी आसा तो अभिमानान सांगता. शिसांक पयलें तयार करूंकूय तो सांगता आपणा सगळें कितें जातलें. पूण जेजूक खोंत जाली ती असल्याच कारणाक लागून, मनशाक लागून. आनी मनशाक लागून म्हणटा तेन्ना जेजून जेंकां वेंचून काडलेले आपले खास आपोस्ल म्हूण, तांची जी वागणूक जाली त्या पासत जेजू खोंतवलो. आजून समजना तुमकां? आजून तुमकां उगडास बीन धरना? आमकां उगडास उत्ता? तुमकां उगडास उत्ता? जायतीं जाणां आमचे मदलीं आमी उगडासाक मातशे उणी, बरो उगडास उरना. म्हाका जायते पावटी जाय तो उगडास उरना, हांव विसरतां. पूण उगडास उत्ता तसल्योय वस्तू आसात. आनी त्यो कसल्यो? बऱ्यो वस्तू आसात. वो कितें करपाचें आसा घडये विसरता आमी. कोणें म्हाका वायट केलां,
कोणें म्हाका वायट उतरां म्हणल्यान वा कोणाचें पाड घालपाक जाय बरो उगडास सोदता. असल्यो मांडण्यो जातून दुसऱ्याक खाला उडोवपाक जाय, असल्यो खबरो ज्यो आमकां कोणें सांगल्यात त्यो घडये सारक्यो पासून न्हू, पूण दुसऱ्या विशीं वायटशें उलयता, नॅगेटिविटी दुसऱ्यांचे विशीं बऱ्यो उगडास सोदतात. इतल्यो उगडास सोदतात त्यो दुसऱ्यांक पासून सांगपाक मागीर आमी त्यो आनीक मातशी क्रिएटिविटी करून दुसरे भाशेनूय सांगून काडटा हांव दुसऱ्यांक. वायट चिंतनां जी आयज सर्वेस्परा देवान पयल्या वाचपान आमकां उगडास केली, ही वायट चिंतनां आमच्या मनान कित्याक घडटात, दुसऱ्या विशीं वायट आमच्या मनान कित्याक घडटा, ही नॅगेटिविटी आमच्या मनान इतली कित्याक खंचून भरलेली आसा, कित्याक आमच्या वायटपणाक लागून, खोटेपणाक लागून. खोटेपण जें भितरल्यान सावन भरलेलें आसा आनी जायते पावटी आमी दोळे आसूनय ते पळयना, नको आसलेल्या भाशेन करता हांव घडये जायते पावटी. जायते पावटी पडूनय आमी समजता ना तें वायट न्हू, आनी तें वायट न्हू म्हणटा तेन्ना एक बरें कारण आसा, सगलीं करतात तें वायट न्हू, दुसरीं करतात देखून तें वायट न्हू. तें वायट केलें म्हूण कितें वायट जालां कोणाक खास्त पडल्या त्या पासत तें वायट न्हू. असली वागणूक भाव भयणीनो जायते पावटी आमची जाल्ली आसा. ह्या सगळ्यान जें कितें आयच्या दिसाक आमकां पयल्या वाचपान मेळ्ळां, देवान जीं उतरां म्हणलीं, मनशा कुडाक रचलो देखून एक ताका बेजेसांव कशें जालें, बेस तो रचलो ह्या मनशाक. आनी हांवेंच रचलेल्या मनशाक ह्या प्रितुमेलो हांव नाच करतलो. जेन्ना ती चडफोवणी आनी ती खंत जाली तेन्ना देवाच्याय तोंडांतल्यान आमकां हें आयकूंक दिलां, नाच करतलो ह्या मनशाक. आनी नाच करपाक कितें केलें, 40 दीस 40 राती पावस, बुट्टी संवसाराची, सगळें काबार. आयज आमचेरूय असली गोत आयिल्ली आसा काय? आयज आमचीं खोटेपणां देवा मुखार देवाक चडफोडणी हाडटा आनी खंत हाडटा तसली जाल्या काय? तातूंत भितर एक किर्ण, आनी हें किर्ण बरवशाचें किर्ण, आनी ह्या बरवशाचें किर्ण नोये हाचे वरवीं आयलें, नोआ एंड हीज फॅमिली. कित्याक सर्वेस्पराच्या वाटांनी तरूय पूण ती चलताली, जरूय भोंवतणी सगळें वायट चलत आसलेलें, सांगल्यार पासून कोण आयकनासलो. देवाचें उतर म्हणल्यार फोकाण कशें जाल्लें, असले वेळार देवाचें उतर नोयेक आयलें. उमके भाशेन एक तारू बांदपाक जाय, सगल्यो डिटेल्स आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकान. आनी त्यो बारीकसाण्यो त्यो डिटेल्स घेवन नोआ तारू बांदतलो आनी तें बांदता आसतना जायते जाण जे येतात आसार पासार जातात ताची फोकाणां करतात. कितें करता तूं? ना, सर्वेस्परा देवान सांगलां पर्याळो येवचो आसा, पावस पडचो आसा, संवसार बुडटलो, काबार जातलो, आनी ह्या पासत ह्या तारवान येयात, बांदया तारू. आसले गेले. पूण नोआ आनी ताच्या फॅमिलीन जे भाशेन सांगलोलें तें बांदलें. जनवारांच्यो 2-2 जोडयो सगल्यो हाडल्यो म्हणल्यार ताणें सोदूंक वचूंक ना, पूण जे कितें तयारी केल्ली तातूंत सर्वेस्पर देव आपूण तांचे बराबर वावुरता. देवान दिल्लें मिसां भाव भयणीनो आमी बरे भाशेन करता तेन्ना देव आमचे बराबर वावुरता. आनी देव जरी तर आमचे बराबर वावुरता जाल्यार आमी ते प्रिजम्पशन्स करपाची गरज ना. जे भाशेन ह्या अपोस्तलांनी आयज प्रिजम्पशन्स केली, आनी प्रिजम्पशन्स कसलीं? आरे जेजून कितें म्हणलां ह्या कारणाक लागून म्हणटा आसतलो, आमकडे उंडे येना देखून म्हणटा आसतलो, म्हणलेलें आसतलें, म्हाका दिसलें तुवें तेशें म्हणलें म्हूण कितले फावटी म्हणना आमी. आनी जायते आमचे निर्णय हाचेरूय धरलेले आसा. ना, तुका बरें दिसचें ना देखून हांवें सांगोंक ना. आमकांय जायते फावटी सांगतात, फादर तुका मागीर राग येयत म्हूण हांवें सांगलो ना, बरें दिसपाना म्हूण. सांगोंक ना म्हूण बरें दिसलें हें हांव जायते फावटी परतें विचारतां. तुवें सांगलोलें जाल्यार गडेपाद विगाराक बरें दिसचें नासलें, मानून घेतलें तुजें. पूण तुवें सांगोंक ना म्हूण म्हाका बरें दिसलें, तुवें करूंक ना म्हूण म्हाका बरें दिसलें. दुसरी बाजू भाव भयणीनो आमी जायते फावटी हें चिंतपाक फाटीं पडटा, उणी पडटा आमच्या मनान. तर आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया. देवाचेर पात येवन रावपाक पयले सुवातेर, देवाच्यो वाटो केन्नाच चुकोनात हें जाणा जावपाक, आनी संवसाराची वाट जी आसा ती संवसाराची वाट जी आमी चलूंक जाय ती चलया.
पूण ही संवसाराची वाट चलता आसतना इतली गुल्ल जावन न्हय की देवाच्यो वाटो कुशीन दवरून पयली देवाची वाट आनी मागीर संवसाराची वाट हें आमी वेंचून काडूंक आमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत करपा मागुया. जेजूच्यान जायत्यो मिलाग्री करूंक जाताल्यो, जेजूच्यान आजून आमच्या जिवितान जायत्यो मिलाग्री करूंक जाता. पूण आमच्या अविस्वाशीपणाक लागून जायते फावटी जेजू खंतवला. आमी घडये आमच्या अविस्वाशीपणाक लागून आनी आमच्या खोटेपणाक लागून आनी आमची चिंतनां जीं आसात आनी आमची प्रिजम्पशन्स आनी नॅगेटिविटी आसा ताचे वरवीं जेजू खंतयला आनी दुखयला. आयज बोगसणे मागुया आनीक आमी सगळें बरें करूंक ह्या जेवणान वांटो घेता आसतना आमकां कृपा दी म्हूण मागुया आनीक हे पवित्र भेटवणेन आमची जण एकल्याची ओपणी करुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. तुझ्या उदारपणांत आमची काळजां दवरता सुखांनी दुखसोराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखांनी दुखसोराम गेले जेजू तुका भेटयता उदकाच्या तेंब्या वरवीं आमकां तुज्या गेरोता उर्साचेर तुजे बरी जेजू मोच्या काळोडा उर्साचेर तुजे बरी जेजू मोच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवंडी तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वयोद संभरंपून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवंड्यांक घाल, तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कुरियाकोस शाबारा तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गीय तुका सय सय सर्वेस्वराचे नांव येता सय. पूण स्वर्गीय तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या सारीं पोनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे श्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आजून पर्यंत तुमकां समजना, बरेपण जें केल्लें आसा देवान तें उगडास धरना, दोळे आसुनूय दिसना. ही सगळीं उतरां म्हणपाक पावलो देव, कित्याक आमचें खोटेपण आनी आमच्या मनान जीं वायट चिंतनां घडटात ताचे पासत आनी आमचो अविस्वास आसा ताचे पासत. हातूंतली आमकां निवार म्हूण मागुया. आनीक नोवा सवें जें बरवशाचें किर्ण देवान उपजयलें तें आमचें सवें बरवशाचें किर्ण ताचे काकलुतीन वाडय म्हूण आमी मागुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळीन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती.
शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोडून वचूं नाका. दोरी तुजें काळीज मोवाळटोलें, म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. ल्हान भूक लागल्या म्हज्या आत्म्याक जेजू, म्हजें कांटून शिवाय कसलोच म्हाका जीवना. जेजू तुका आशोन रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा, बागयोन कुरियाकोस शावारान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोसाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे बरोबर. सर्गींच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावाक आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागूं. शुभ वर्तमानाची बियां तोखनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आखे रचनेक
भितरल्यान तावन बदलू तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणान तुजी महिमा परचडू उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें स्वर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागू हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव तुका आमच्या सासण्याच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा आमेन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96 F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट कोल्यान वचूया दुस्मानान पेन मारूया जेजूच्यो शिकवण्यो वेवरान घालुया एकाळीच मनांत चलया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया